Sumya pathevna sam Bukit tuji lagi sumya amiralyam Serves pora deva tuzo adar mata Kaltya kalsa mandiran tuja yetam Sumya nirmal balidan betedam Atakamce sumya mirultam Budamonantuka lepletam मगर भावबहिणींनो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. गोबराचो बुधवार आचरण करच्या वखदा आमी प्राजित कळाक पांय तेंगतांव. ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदानाक देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना एका मनाची काळजी जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार लग्न जिविताचो उगडास काडून एनिवर्सरी संदर्भार देवाक अर्गासन मीस भेटयतात. इग्निशियस आनी मार्गरेट मस्करेनस म्हणटी मैवाडो तांकां बागी संतोष बरी लग्न दीस मागता आसतना तांचेर देवसोत मागया. तशेंच देवादीन जेराल्ड आनी आलिस डिसोजा जत्म्या मिसिता मेटिल्डा रोड्रिगेस लोर्सवाडो तांचेर देवसोती मागया. आमा समेस्तां बसोत मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, प्राजित काळ आज आमी सुरू करतना एका रितीच्या अशीर जिविताक दंडवणेच्या जिविताक आमी फुडें सरता. कित्याक देवा सवे राजी जावंसो, देवा सवे एक जावंसो, आमच्या जिविताची वरवणी करना आमी खंय आसां वाट चुकल्या जाल्यार सारके वाटेक येवंसो हो काळ. देखून आमचें मागणें, आमचे उपास, आमचे दान धर्म असले भक्ती करणे मुखांतर देवा सवय पाटी येवंक आनी सारकी वाट धरूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एकडी बोर आमी दोळे धांपी आमी गेल्ल्या पदकाची दूख धरया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळतक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळतक आमचे कधी विनंती करच्याक तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सुम्या काकुळतक तकली बघून देवाची काकूळ जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भूमोगाळ बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आनी आमी दमोवंक दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतेवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, हसकार सुस्कार सोडून, सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी मुजेशी परतून येया. तुमचीं काळजां पिंजा, न्हय तुमचीं वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो, आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा. तो आपलें मन बदलीत सुरसुरात आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्नबलियो आनी पिवनार्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतरी वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा, दुदाच्या बाळशांक पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो पल्लंग. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मुन्यारी रुदान करूं आनी म्हणूं, सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजाक केडण्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो केबडायो करिना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकळूत केली. देवाचें उतर. देवाची वडपकार. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळत मागता. काकुळदारा देवा मुजी काकुळत कर. भोव कणवळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळत मागता. म्हजे गुन्यांव हांव ओळखून घेता. म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळत मागता. सांत पावलून कुरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. फातकाचें खत नातलेल्या देवान आमचे पासत फातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितिवंतपण जोडटली
पोरजा जायशी केली. देवाच्या कामान ताचे 6 वावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, ऐन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. चडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. असो तो ऐन काळ, असो तो चडवणेचो दीस. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आज तुमची काळजां धरून करी नाका. बगार सर्वेस पोरासो ताळो ऐकया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी ते पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन असे चत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलो सुप्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कापाटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी येरांत हांव सबासकी जोडच्या खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळस मेळोवन जाला. पूण तूं दान करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खोशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां ताजो प्रतिफळ येदोळस मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसता त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी उपास करतनाय कापाट्या बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवच्या गती आपल्या सारक्यांचें बांगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां ताजो प्रतिफळ येदोळस मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखां मळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापा शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुमी गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो.
देवाचे भूत वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक याजकी संस्करणी म्हणजे वर्द घेवच्या फुडें एक रितीर करता, एका हप्त्याची रितीर. तशेंच खंयची एक धार्मीक आपली शाश्वत आंगवण करचे फुडें रितीर करतात. धार्मिकां खंयची एक वर्द घेवच्या फुडें, कित्याक म्हळ्यार तांणी स्विकार करचो तो बेस देवाच्या कुरपेन भरलेलो जायचे. देवाच्या आदारान तांणी करचें तें मिसांव तें यशस्वी जायचे आनी त्या बेसांत तांकां तिराडसाण लावचें आनी ती घेवंकेची जबाबदारी देवाच्या कुरपेन ती घेवंक तयार जावच्याक एक रितीर करतात. एक याजकी संस्कार घेवचे फुडें, धार्मिकां आपली आंगवण करचे फुडें अशें. जेजूच्या मिसांवांती जेजून 3 वर्सांची मिसांव सुरू करचे फुडें 40 दीस आनी रात मागणें उपास दंडवणे मुखांतर ताचें मिसांव सुरवात करच्याक तो तयार जालो. अरण्यांत मरुभुमींत 40 दीस मागणें उपास ताणें केल्लें आसा आनी ह्या मुखांत देवाचो प्रेरकत्व ताचे थंय वस्ती करूंक आनी ह्या मुखांत त्या देवाच्या प्रेरकत्म्यान हे संवसारी जिवितांत मनशाची कूड घेवन हे झुजोवंक तो फुडें सरलो. असता विरोध, अनिती विरोध, तशेंच मोगा खातीर, सेवे खातीर, भक्षण्या खातीर हे वावर करच्याक ताणें ती दंडवणी केली. उपरांत तो गलिल्याक आयलो, उपरांत तो जॉर्दान गेलो. जॉर्दानांत ताणें स्नान घेतलें. दंडवणी केल्या उपरांत स्नान घेवन तो गलिल्याक आयलो. पळया, थंय देवाचें उतर ताणें प्राप्त केलें, प्रगट केलें आनी आपले मिसांवाची सुरवात केली. आमकां हो प्राजीत काळ वर्सान वर्स येता, वर्सान वर्स येता. संवसारी राठावळी मध्ये ह्या आकर्शीत संवसारांत आमी धांवतना थोडे पटी आमी वाट चुकता. कित्याक आमी मासा रक्ताचे मनीस, अस्कतकायेन भरलेले आमी. देवाचें उतर म्हणटा, आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जिये, तूं जियेतलोय. मासा रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे, अपेक्षा प्रमाणे न्ही, पूण जाल्यारय आमी मनशां, आमी अस्कत. कित्याक आमचें तें आसलें ती मासा रक्ताची कूड थोडे पटी आमकां ताळण्यो हाडटा, पातकांत पडशें करता आनी देवातावन पयस वचचें करता. आनी असल्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो एक काळ आमच्या जिविताची वरवणी करचो, परीक्षा करचो काळ. आमी खंय आसा, आमची साल, आमची समकण, आमचें नाडतें खंय आसा, आमी खंयची वाट आमी धरल्या, आमी सिरगेच्या वाटे कुशीन आसांव गी वा आमी एमकोंडाच्या वाटे कुशीन आसांव. देवान सोम्या जेजून दाखयलेली वाट आमी समकोन आसांव गी वा ती वाट आमी चुकल्या म्हणली परीक्षा आमी करूंक आसा. आनी अशें आसतना हो एक काळ आमकां उलो दिता तुज्या मागण्याच्या जिवितांत, तुज्या दान धर्माच्या जिवितांत आनी तुज्या दंडवणेच्या मागणे, दान धर्म, उपास तसल्या दंडवणेच्या जिविता मुखांतर तुजी वरवणी करूंक तुका साध्य जाता. देखून हो काळ आमच्या हातांत दिला. दाविद्रान पातक केलें, कुनियेचें आनी प्रद्वाराचें पातप केल्ल्या वेळार नातान प्रवाद्याक ताका सांगलें, तुवें सूख केलें, पातक केलें, देवातावन तूं पयस आसाय म्हूण सांगलेल्या वेळार दाविदान कितें केलें? आपलें सिंहासन सांडलें, धरणीर तो बसलो. आपली रायाळ मुस्तायकी ताणें काडली, गोणी वस्तू न्हेसली. ताचे उपरांत माथ्यार ताणें गोबोर घालो आनी उपास प्रगट केलो आनी उपास प्रगट करून देवाची काकुळत मागली, काकुळत. आनी ह्या काकुळतेन देवान ताचे अपराध बक्षिले. ताणें म्हळें, हांव पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता हांव.
तुजी काकूळ मागता म्हणालो तो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवातून पयस केल्या लोकांक परत फाटी हाडचे खातीर आयच्या पयल्या वचपान जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांत जोएल प्रवादी परसांक आपोवणी दिता आनी म्हणटा सर्वेस्पराच्या नांवान म्हणटा, उपास करून रुदान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी तुमी देवा सरशी फाटी येया. तुमची काळजां पिंजा न्ही, तुमची वस्त्रां पिंजल्यार न्ही, मगर काळजां पिंजा. म्हळ्यार अंतस्करणा भितर वसा, तुमच्या अंतस्करणाची जडती करा. ह्या अंतस्करणाच्या जडते मुखांतर व्हरून पळया तूं खंय आसाय, तुजें जिवीत कशें आसा, आनी ह्या मुखांतर तुजी वाट तुवें सारकी करून घेवंक जाय. म्हणलें सत आयच्या पयल्या वचपांत जोएल प्रवादे मुखांतर देव आमकां कळीत करता. आमचे लागीं हर एक लागीं वाहन आसात, वाहनां, आनी वाहन आसल्या आमकां कळीत आसा तें वर्साक एक फावटी म्हणी सर्वीस करीचे, ऑयल चेंज करीचे, ब्रेक चेक करीचे, ग्रेसींग करीचे, हें पुरा करीचे. सगळें पुरा करून आमी आमचें वाहन सारकें करून दवरता. परत तें वाहन आमी दवंडयता दवंडोवन जाल्यार उपरांत परतून तें सर्विसाक आयतें जाता, परतून सर्वीस करीस. आमचें जिवीत तशेंच हे संवसारांत आमी देंवन आसा. देंवतना आमच्या आत्मीक रितीची एक सर्विसाची गरज आसा. आनी हो काळ तो प्राजीत काळ वर्साक एक फावटी येवचो. ह्या काळार आमच्या आत्मीक जिविताची वरवणी परिक्षा करून आमी आमकांच नितळ करून घेवचो काळ. मागीर परतून आमी धांवतना अस्कत कुडींत परत आमी उणेपणान भरता. तवळ परतेक आनीक वर्सो काळ येता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी कितें जाता, आमच्या जिवितांत हो काळ येता, आमी काळ सुरू करता, पूण आमची आत्म्याची आमच्या जिविताची परिक्षा करूंक चलवता. सिंजूचो बुधवार आयलो म्हणटाना सकाळ माथ्यार गोबर घालता, त्या दिसा उपास रावता, उपरांत ती राठावळी शीत आसा, पूण जें कितें आदीं आसलें तें आतां आसा आनी मुखारी मुंदार सुनत व्हरता. आनी अशें आमी केलें जाल्यार ताका त्या काळाक अर्थ येना. कैकल्यान म्हळें की आमच्या पेट्याची चिमटी वंकडीत म्हणून. देखून एकलो म्हणालो की ताका एक नळी रिगय आनी 40 दीस सोडू. आनी कितें जातलें, 40 दिसा उपरांत ती काडले जाल्यार पेट्याची चिमटी नीट आसतली म्हणून. आनी दवरली 40 दीस पेटो दिसून येतना चिमटी नीट आसा. ताजे उपरांत ताणें चिंतलें आनी चिमटी वंकडी जायना, नीट आसतली म्हणून ताणें नळी काडली, परतून चिमटी वंकडीत जाली. तशें आमचें जिवीत जावंक नजो. आमी गोबराच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालन 40 दिसाचो उपास, दंडवणी, त्याग कर्ण, निमाण्या शुक्रारा जाल्या उपरांत आलेल्याच्या शनिवारा ती नळी काडन परतून आमी त्याच फाटी जिविताक गेल्या जाल्यार कितें फायदो. कोणी एकली म्हणाली, फादर करेज मातसो काळ आयलो, बारी खुशी, कित्याक म्हजो घोव आनी 40 दीस पिवचें सोडता, 40 दीस पिवचें सोडता, बारी खुशी तिका. आनी मागीर 40 दिसा उपरांत परतून तेंत बदल, परतून तशेंत कांय फायदो ना. पूण जाल्यार 40 दीस एक घरांत समाधान आसा म्हणली संतोश. 40 दीस तरी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें फायदो. 40 दीस तूं बरें करून रावन उरले सगळे वर्साचे पुरा दीस सुमार 310 दीस तूं अशें करशी जाल्यार कितें फायदो. देखून तूं करताय तो निर्णय तुज्या जिविताक आसूं, तूं करताय ती दंडोवणी तुज्या जिविता पर्यंत आसूं. आज देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां माथेवाच्या वंजेलांत अपुरबायन तो म्हणटा, तूं दान धर्म करतना तूं दान धर्म कर. दान धर्म म्हळ्यार गरजेवंतांक कुमोक, गरजेवंतांक आदार, गरजेवंतांक सांगात तूं कर. ह्या काळार प्रत्येक रितीन कश्टांत आसलेल्यांक, अडचणे सांपडलेल्यांक, एका रितीच्या बांदपासा वळख जाल्ल्यांक सुटका सोडवून दिवचे प्रयत्न कर.
आनी खंडीत हें तुवें उक्त्यान करचें न्ही, म्हाका तुजें गुपीत जिवितांत कर, कित्याक तुवें केल्ली हर एक करणी ती देवाक मानता आनी देव तुका आशिर्वाद दिता. देखून जेजू म्हणटा म्हजो पाटला उदार म्हणून एक कोप शेळें उदक दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुकोवचो ना. एक कोप शेळें उदक, दूद ऑर्लिक्स दिचें म्हूण ना, एक कोप शेळें उदक एक थानयल्ल्या मनशाक आमी दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ सुकोवचो ना. देखून हो खाळ ल्हान संगतींनी एकामेकाक आदार दिवचो, एकामेकाक कुमक करची, एकामेकाक सांगात दिवचो, एकामेकाच्या कश्टांत आमी सांगात दिवन त्या कश्टांतले भायर हाडच्याक प्रयत्न करचो काळ. दुसरें, ह्या काळार विशेश करून मागण्याचो काळ हो. संवसारी जिवितांत उरिल्ल्या दिसांनी आमकां राठावळ मस्त आसा, पूण ह्या म्हयन्यांत ह्या काळार कांय इल्लोसो वेळ मागण्या खातीरच म्हणून आमी समर्पीत करूंक आसा. देखून आमी कितें करता, तेच म्हणटा, आंबरी म्हणटा, कुर्सावाट करता, भक्तीच्यो करण्यो आमी आदारता आनी सुको नासतना मिसा घेता, रेतेऱ्यो करता, पुरा करता. कित्याक हें मागण्याचें जिवीत आमकां देवाची बेसांवां जोडून दिता. देखून मागतना जाल्यार आमी 40 दीस रेती कर्ण करशिल्ले, कुर्सवाट कर्ण करशिल्ले, 40 दीस आमी इगर्जे वचून करशिल्ले पावना. कित्याक हांगा आसा, तुज्या भावार्थान तूं घडसा, तुज्या भावार्थान तूं बोळ जा, तुज्या भावार्थान तूं कितें कर, माग बेस्टेंस न्ही करूंक आसा म्हण न्ही. देखून जेजू म्हणटा म्हाका सोमया म्हणून मरतलो सर्गीच्या राजारीक वचना. तूं मागताय तें भावार्थान माग, तूं मागताय तें बरोवशान माग, खंय माग तुजें तें आसलेल्या गुप्ती लिपोवन आसलेल्या देवात थंय माग, आनी तूं येतेच प्रतिफळ जोडूंक शकतलो. म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. उपास करूंक हो काळ आमकां आपण दिता. उपास पोटाक खावचें खाण इल्लेशें उणें करना, आमच्या कुडीक इल्लीशी दंडोवणी दिवचें एक उपास मात्र न्ही. जायतो उपास आसा, खाली पोटाक खायनासतना रावचें मात्र न्ही. पाड उलोवची संवय आसा, खबरो करची संवय आसा, गाळी दिवची संवय आसा, वायट पळोवची संवय आसा, वायट पिवची संवय आसा, वायट करण्यो करची संवय आसा, जाल्यार आमी तातूंत उपास करूंक जाय. हें सगळें बंद करूंक जाय. उपास कदळ पर्यंत उपास करचो, पास्कांच्या पेस्ता पर्यंत न्ही, उपरांत सगळ्या वर्साक हांवें तो एक उपास करूंक जाय. पाड उलोवचें आसा जाल्यार, खोटें उलोवचें आसा जाल्यार, खोटें उलोवणें आसा जाल्यार, पेल्यांचें नांव पाड करचें, खबरो करचें आसा जाल्यार, वा राग म्हाका येवचो आसा जाल्यार, थोडे फावटी मोसरान हांवें एकामेका हगे उपजोवचें तसलें आसा जाल्यार, असल्यो वायट संगती आसा जाल्यार हांवें तातूंत उपास करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणें, उपास, दान धर्म, मागणें, उपास, दान धर्म असल्यो भक्तीच्यो करण्यो हातूंत जायत्यो करण्यो आटापून आसात. आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबांत हें आमी जेल्यावन जाल्यार पळया, आज आमी उरल्यांक सगळ्यांक कुमो करता, कडेन म्हणटा उरी उपकारी मने गे मारे म्हणले बरी आसात थोडे पटी. आमी पयलें आमच्या घरच्यांक घरा आमी उपकारी मनीस जावंक जाय. म्हज्या पत्नीक, म्हज्या पतीक, भुरग्यांक घरचे समस्या मस्त आसात. थोडे पटी भुरग्यांक समस्या आसात, भुरग्यांच्या मेंटल स्टेटसांत समस्या आसात, पत्नीक स्ट्रेस आसात, पतीक स्ट्रेस आसा, वत्तड आसा, असली संदिग्ध परिस्थिती आसा. ह्या खरेजमाच्या काळार पयल्यान पयलें आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या भुरग्यांची मनोगती परिस्थिती, आमच्या पतीची परिस्थिती समजूंक तांकां एका रितीचो आदार दिवंक आमी पेसाळूंक जाय. अशें ह्या काळार आमी जर तर देवाच्या उतरा काल आमचें जिवीत भक्तीच्या करण्या मुखांत, भक्तीच्यो करण्यो तरातराच्यो आसात, बऱ्यापणाच्यो करण्यो, देवाच्या कुशे कालसलच्यो करण्यो तरातराच्यो आसात. त्या करण्या मुखांतर जर तर आमी आमची मेटांक काडलीं जाल्यार खंडीत जावन हो एक काळ आमी बरो करून सफळ करूंक शकतले. आनी ह्या काळार आमी बायल्यान दाखोवच्या खातीर न्ही, एगूड आसतोर आमचे खंयच्योय भक्तीच्यो करण्यो हेरांनी पळोवचे म्हणल्या खातीर न्ही. बघा, हांवें परिवर्तन जाय जाय, हांवें सर्गीची वाट धरी जाय, वायट वाट खोटी वाट सांडून बऱ्या वाटे घे जाय. देखून हे प्राजीत काळ
पयल्यान पयलें मुजीत बदलावण करच्याक मुजेच जिविताची सुदारण करच्याक हांवें आदारूंक जाय जाल्लो हो काळ देखून हे मतीन दवरूंक जाय. हेरांनी पळोवच्या खातीर कुर्सावाट करचें न्ही, हेरांनी पळोवच्या खातीर तेर्स म्हणचो न्ही, हेरांनी पळोवच्या खातीर हांवें रेती रेवेचें न्ही. बगार म्हज्या जिविताच्या बदलावणे खातीर, म्हज्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर, म्हज्या जिवितान देवाचें बेसांव जोडच्या खातीर हें करूंक जाय म्हणलें सत मतीन दवरून ह्या काळाची सुरवात करया. आज आमी माथ्यार गोबर घालता आनी गोबर घालतना एक उतर आमकां आयकता, मनशा तूं जावन आसा धूळ, धुळीक तूं फाटी वेतलोय. आमी फकत एक मोठ माती मात्र आमकां न्ही केपिलें जाल्यार थोड्या उर्सांनी उस्तलें जाल्यार तें आमचें कांय मेळना, माती मात मेळटा. आमकां उलपायलें जाल्यार एक मोठ गोबर मात आमी जाता. देखून देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दिसा तूं जावन आसा धूळ, धुळीक तूं फाटी वेतलोय. देखून आमची कितली सोबय आसूं दी, आमची कितलो अधिकार आसूं दी, आमची कितलो वैभव आसूं दी, आमी कितलीय ग्रेस्तकाय आसूं दी, आमची कितलीय दुबळीकाय आसूं दी, आमी कितेंय आसूं, पूण आमी एक मोठो माती वा दळ मात्र उडासुरीस. देखून ह्या संवसारांत आमी तें चिंतून मेटांक काडटा जाल्यार देवाच्या मोगान आनी भिरांतीन आमी समकोंक शकता. देखून आज माथ्यार आमी गोबर घालतना उडास दवरया. ह्या संवसारांत हांव एक तात्कालीक मनीस, टेम्पररी, तात्कालीक उदका वयलो बळबळो. देखून आसले दीस देवाच्या मोगांत देवाच्या उतराकाल जिवंकू जाय आसची कृपा ह्या मिशाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, प्रार्थीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतेन मागोवया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, कलतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रडून प्रार्थीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दयाळ्यान आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरां आनी साकरणीचेर कनवड्यान तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्रार्थीत काळाची दंडून शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्कसो गुटो नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. Maka pavo
सकट सांगता येशू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता जर म्हजी पातकां कांटलता आयच्यान ती सकट सांगता पातकादान हांवें सांडलें सासणीक चूक देवा गेलें सांडलो सांगा आंज पडव्यांचो संतोष देवाक पडेचो येशू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता सर म्हजी पातकां कांटलता आयच्यान ती सकट सांगता येशू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता सर म्हजी पातकां कांटलता आयच्यान ती सकट सांगता आपले मोजो चडवणदार मोता कालवार पर्वता म्हजे खातीर तो वळवळ्ळो हांवें ताका किळायलो येशू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता सर म्हजी पातकां कांटलता आयच्यान ती सकट सांगता येशू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता सर म्हजी पातकां कांटलता आयच्यान ती सकट सांगता ओपून दितां त्यो तुका बतीपणाचो तुटो बापा स्वीकार तो कर ये बापा आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणी घे बापा काणी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा प्राजित कळचे सुरवेक येवो यज्ञ आमी तुका दबाज्यान समर्पित हांव प्राजिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या खरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दामोवंक
आमकां बळ आनी आदार दी अशें पातकां नितळ जावन जेजूच्या कश्ट मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पासकट गुट संतोषान संभ्रमोंक तयार जावच्याक तुवें आमकां वर्सा वर्सा हो खाळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरे करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीत आमी संभ्रमताव ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता पवित 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 दळबार सुसुरवीत सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उलसगे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उलसगे तुका जय जय उलसगे तुका जय जय वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता आज आमी सुरू करचो तो प्राजीत काळ सुमयाच्या आदारान बरेपणान करसूंक सुमयाची कृपा मागया बाबा गरज तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडू ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान सुसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुठ परगठुया स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजूची वंदना ओ भावट सुगुठ आमी परगटा जेजू नव्यानी येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या म्हाका समेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगीन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे एजेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मोकामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्त जी दयाकण मी मागता अमकार मरये
देवाची मागीर संगती भगेबंद जुजे तिचो पती भगेबंद दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे सोडवंदराची अजिनमतीन दवरून आम्ही सुरू करसो तो प्राजित काळ भक्तीच्या करण्याद्वारे तो देवाच्या आदारान देवाच्या उतराकाल कुरसोंको जायसची कृपा मागून सोमीन शिकलेले मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे इसकुलेल्या आमचे ताव तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुगारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दैकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानात रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या भुवी सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता हे ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवण आसा जिवंत देवाची शिडी आमकां समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसार येयल्ली. मागणे उपास दान धर्म तसले भक्ती करण्याद्वारी सुम्या थंय फाटी येवंक आपणी दिता ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फावना पूण तुजे कस सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मोकळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची वीची दातारा. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची वीची दातारा. कितली मोबाळ काकूळ तुजी हसी दयाळ सर्गीची दैवी खाणा दादोस करची तोवी करची आमची. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवित जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिडार पाट सांगात आमच्या पैणार सेवे पिरितान आमकां भर पावय दयेन सरगा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ खणवळ्या बापा प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानू आनी तेचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक
आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें बळ आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगर बाबणीनो भक्तीन दिसान वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. देव बरें करूं. आयच्या दिसा उपास रावोंकू आनी मासली काही नासतना रावोंकू काही दो आसा. येवच्या आयतारा रितीर आसा सकाळी 9 ते 1 वरां पर्यंत. सोमार मंगळार सांजे 4 ते 8 पर्यंत रितीर आसा. हे रितीन वांटिली जावन आत्मीक बरेंपण जोडूंक भलायकी जोडूंक तुमकां उलो दिता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणून आमी आशिर्वाद मागूंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. रडूंक मेळया आमी समेज आपले मोरी आमकां पळयता. येवड्या तिच्या सांगाता जेजू मोगाचा रूप करता. नागरी तुमचे गळे दुखा दुस्मानची निंदा करता. जेजू मोगाचा रूप करता. मोगाळ पुता सोवे हंकार मोरी आशिर्वाद देव आमकां. नमान बाळूक जेजू आशीर्वाद दिया. रोजरी सैबिनी सगळी संगता भगीन गुरुसाचे कृपेन इरोमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समेस्तां देव बरें करूं. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बाळूक जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचें बाळू जेजूचें भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळू जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी